दिव्यवाणी 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 क्रिस्त ते मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो, पुनर्निर्माण करया आणि नवी खराक हाडया. जर तर आमी एका फिल्डेक गेले तर एका रुखार आमकां तडेबुटी उंबल्याचे पाट्ट पळोवंक मेळटा आनी ते उंबले गोंटेरबाचे आमी पळयताव. त्या उंबल्याक कशे मुनी फातर उडोवन ते उंबले सकयल करचे म्हणून आमची आशा. आनी फातर उडयले उपरांत ते उंबले चल्ला पिल्ली जातात. आनी आमी सांजेर येवन पळयतना ते उंबले लायनीर वचोन गोंटेरबांचे आमी पळयता. हाका म्हणटात पुनर्निर्माण करचें म्हणून. हाका म्हणटात नवीकरण हाडचें म्हणून अर्थ. एक दीस एकलो चर्क भुरगो हळ्ळेक गेलो. ताणें रुखार एक गोंटेर ताणें देखलें आनी त्या गोंटेरांत जायते उंबले आसले. आनी ह्या चर्क्या पुजेची आशा जावन आसली ते गोंटेर खाण त्या उंबल्याक चल्ला पिल्ली करीचे म्हणून आशा आसली. आनी ताणें फातर खावन गेलो, फातर उडयलो त्या गोंटेराक आनी ते उंबल्याचे गोंटेर सकयल पडलें आनी ते उंबले चल्ला पिल्ली जाले. आनी सांजेर येवन पळयत आसतना ते उंबले रुखाक लायनीर येचें ताणें पळयलें. आनी थोड्याच वेळान गोंटेर बांदून संपूर्ण जाल्लें तो पळयत आसतना ताका एका रितीचें सरप्रायज ताका भोगलें. जर तर आमी कितेंय केल्यार ते प्रकृतीचें पुनर्निर्माण कार्य आमकां पळोवंक मेळटा. त्या भुरग्यान उंबल्याचें गोंटेर चल्ला पिल्ली केल्लें, पूण त्या उंबल्यांनी थोड्याच वेळान गोंटेर तांणी बांदलें. हाका म्हणटात पुनर्निर्माण म्हणून अर्थ. आमी नवीकरण केल्यार आमकां एका रितीची घटाय आमकां मेळटा. जर तर आमच्या जिवितांत पुनर्निर्माण हाडल्यार आमकां बळ मेळटा. तुमी साडयेचे गोंटेर पळयलां जावं पुरो. जर तर आमी साडीचे गोंटेर आमी वचून काडल्यार सांजेर वचून पळयत आसतना थंयसर साडयेचें गोंटेर आमकां पळोवंक मेळटा. हाका म्हणटात पुनर्निर्माण म्हणून अर्थ. हाका म्हणटात नवीकरण हाडचें म्हणून अर्थ. आमी ब्रदर्स जावन आसता आसतना ब्रदर्सांक गेस्ट मास्टर इनचार्ज दिवचें आसलें. आनी एक दीस एकलो गेस्ट आयलो आनी त्या गेस्ट मास्टरान ताणें गेस्ट रूम सकट पुरा क्लीन केल्लें. साडयेचे गोंटेर समेती ताणें काडलें. आनी त्या दीस गेस्ट आयलो आनी त्या गेस्टान त्या गेस्ट मास्टराक सांगलें, तुवें म्हजें रूम क्लीन करूं नाय, म्हजें रूम क्लीन करूं नाय. आनी वयर गोंटेर साडयेचें गोंटेर आसा, साडयेचें गोंटेर आसा, तुवें रूम क्लीन करूं नाय. तो म्हणूंक लागलो, हांवें क्लीन केलां आनी साडयेचें गोंटेर समेती हांवें काडलां. आनी तो म्हणूंक लागलो, गेस्ट तुवें साडयेचें गोंटेर काड, हांव भायर येता आसतना. ताणें साडयेचें गोंटेर काडलें आनी वो गेस्ट वॉकाक गेल्लो, ऑपॉर्च्युनिटी पाटी आयलो. ताणें गेस्ट मास्टराक आपयलें, तुवें साडयेचें गोंटेर काडूं नाय म्हणून सांगलें, साडयेचें गोंटेर काडूं नाय म्हणून सांगलें. आनी ऑपॉर्च्युनिटी तो म्हणूंक लागलो, हांव भायर येता आसतना हें साडयेचें गोंटेर तूं काड. तो गेलो, गेस्ट मास्टर भितर वचून कुडाक वचून ताणें साडयेचें गोंटेर ताणें काडलें. तो गेस्ट वॉकातून पाटी आयलो आनी ऑपॉर्च्युनिटी ताणें साडयेचें गोंटेर जाल्लें ताणें पळयलें. आनी गेस्ट मास्टर आपयलें, तुवें गोंटेर हें रूम तुवें क्लीन करूं नाय, गोंटेर तुवें काडूं नाय. ना फादर, हांवें तें गोंटेर हांवें काडलें. आनी त्या वेळार तो म्हणूंक लागलो, तुवें गोंटेर काडटा आसतना पयल्या सुवातेर तुवें साडयेक तुवें मारूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार साडयेक तुवें मारिनातल्यार तवळ ती गोंटेर बांदता. मगचून हाका म्हणजे
पुनर्निर्माण करचें म्हणून अर्थ. हाका म्हणजे नवीकरण हाडचें म्हणून अर्थ. तशेंच आमी प्रकृतींत आमी पळयता पुनर्निर्माणाचें कार्य आमच्या घरांत जर तर वट्टांत फुलां आसात तर ती आमी कट्ट करता आनी थोडेच दिसांनी आंकुऱ्यो पुडच्यो आमी पळयता. तशेंच लोन आसा तर आमी कितें करता, कार्पेट लोन आसा तर तें आमी कट करता आनी पावस आयल्या उपरांत तें पालयता. हाका म्हणटात पुनर्निर्माण करचें म्हणून अर्थ. तशेंच जर तर आमी रुखाचे पाटेबूट केले तर थोडेच दिसांनी थंयसर अंकुऱ्यो पुडच्यो आमी पळयता. हाका म्हणटात पुनर्निर्माण म्हणून अर्थ. जर तर प्रकृतींत पुनर्निर्माण जाता तर आमच्या जिवितांत आमी पुनर्निर्माण आमी हाडूंक जाय. आमच्या जिवितांत कशें आध्यात्मीक जिवितांत आमी कशें पुनर्निर्माणाचें कार्य आमी करियेत. आमी पळयता इस्रायलाचो लोक गुलामपणांत संपटलो. बाबिलोनाच्या बंदडेंत तो आसलो. नेबुकदनेझरान इस्रायल लोकांक थोड्यांक गडी पार केले आनी थोड्यांक बाबिलोनाच्या बंदडेक तांणी हाडले. तांचे देवाळ समेती नाश केले. सुमार 400 वर्सां म्हणसर बाबिलोनाच्या बंदडेंत ती कोसटून ती आसली आनी राय जावन आसलो आर्तेसाक्स राय. ताच्या काळार नेहेमिया ताच्या राजांगणांत राज्यपाल जावन आसलो. ताकाय पुर्वजाच्या गांवाक वचूंक आशा आसली आनी तो पुर्वजाचो गांव पुनर्निर्माण करूंक ताका आशा आसली आनी त्या देखून तो राया कडेन अशें मागता, राया आमच्या पुर्वजाच्या गांवाक तूं वचूंक तूं सोडू. आमचो पुर्वज गांव देसवाट जाला, म्हाका पुनर्निर्माण करूंक तूं धाड म्हणून तो राया कडेन तो मागता. आनी राय ताका कितें करता, ताच्या आदेशाक तो ओंपता आनी ताका धाडूंक तो आशेता. पुनर्निर्माण करूंक ताका धाडले. जेरुसलेम शहर सगळें नाश जाल्लें. जेरुसलेमाचे देवूळ सगळें नाश जाल्लें आनी थंयसर कितेंच नासलें. एक फातर समेती पळोवंक मेळोंक ना. सगळें बंजर जावन गेल्लें. आनी त्या वेळार नेहेमिया राया कडेन सांगता, म्हाका पुनर्निर्माण करूंक धाड, म्हज्या पुर्वजाच्या गांवाक तूं धाड आनी हांव तें शहर पुनर्निर्माण करतलो. आनी उपरांत लोकां कडेन येवन तो अशें म्हणटा. लोक त्या वेळार कंगाल जाल्लो. तांकां देवाक आराधन करूंक देवाळ नासलें. सगळें देवाळ नाश जाल्लें. ती बाबिलोनाच्या बंदडेन ती आसली, गुलामान ती संपटली आनी तांकां तांचेच देवाळ तांकां नासलें. ती गुलामपणां ती संपटली आनी त्या वेळार तो अशें म्हणटा, नेहेमिया आती दोन वाक्य आत्नेळू नेहमीच्या ग्रंथांत, आमी कित्याक आमी कश्टून आसाव, आमी पुर्वजाच्या आमी गांवाक आमी या आनी तो गांव आमी पुनर्निर्माण आमी करया आनी उपरांत पुनर्निर्माण केल्या उपरांत आमी निंदा भोगची नाका. पुनर्निर्माण करचें म्हळ्यार आमच्या जिवितांत नवीकरण हाडचें म्हणून अर्थ. नवीकरण हाडल्या उपरांत आनी मुखार आमी निंदा भोगची नाका. आमी पुनर्निर्माण केल्यार मात पावना, बगर ताच्या सुक्त आमी फातर आमी बांदूंक जाय. जर तर फातर आमी बांदता तर आमी जैतवंत आमी जाता. आमकां कश्ट येवचे नात, आमकां संकश्ट येवचे नात, आमकां जैते सकत आमकां लाभतले. त्या देखून आमी फातर आमी बांदूंक जाय. आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत तशेंच थोडे फावटी आमी आमचो भावार्थांत आमी कश्टांत आसतना कितें जाता मोगाचें आमी जायतेवंत जायचे तर आमी फागर आमी बांदूंक जाय. भावार्थाचो फागर आमी बांदूंक जाय. जर तर
आमी बावल तसो फाकोर आमी बांदल्यार कोणाचें न्ही धाड घालूंक साध्य ना. कोणाच्यो न्ही आमकां दुस्मान खाई मेळची ना, आमकां कश्ट मेळचे नात. आमी सदांच जायते वोंट आमी जातेल्या. इस्रायेलचो लोक बेजारान आसलो, कश्टान आसलो. आनी त्या वेळार नेहमिया कितें म्हणटा, आमी आमच्या शाराक या आनी आमी जेरुसलेम शहर आमी बांदया, उपरांत फाकोर आमी बांदया आनी मुखार आमी निंदा पोगची नाका. असो अर्थ कितें मोगचो? आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत भावार्थ आसा जाल्यार तो भावार्थ सुरक्षीत उरोवंक आमी फागोर आमी बांदूंक जाय. फागोर गरजेचो जावन आसा. ही भोव अपुरबायची उतरां मोगाळ भयण आनी भयणीनो. आमी थोवड आमी सुकोवन आमी पडटा. पातकाक आमी वळोवंक आमी जाता, संकश्टाक आमी वळोवंक जाता. आमचो भावार्थ आसलो भावार्थ तो निर्फळ जाता. आमी भावार्थांत कितें जाता, देवातावन आमी पयस येता. देवाचो भावार्थ दवरलो भावार्थ उणें जावन जाता. कित्याक पासत आमी भावार्थाचो फागोर बांदूंक ना. आमी भावार्थाचो फागोर आमी बांदूंक जाय. भावार्थाची फेन्सिंग म्हणल्यार बरी, आमी फेन्सिंग आमी बांदूंक जाय. वी हॅव टू बिल्ड अप द फेन्सिंग. आमी फागोर बांदल्यार मात्र आमचो भावार्थ घट उरता, नाटल्यार आमचो भावार्थ निर्फळ जाता. आमचो भावार्थ सुफळ जायना. आमी जायते वंत जावचे ना. आमकां जायते कश्ट आमकां संकश्ट आमकां मेळटात. आमकां एका रितीची दुस्मान खाय आमचे थंय आसता. त्या देखून मोगचो आमी परत सुकोट पडटा आसतना देवा थंय आमी वचूंक जाय. देवा थंय वरतो भावार्थ आमी दवरूंक जाय. जर तर देवा थंय आमी वरतो भावार्थ दवरल्यार, जर तर आमी देवा थंय वरतो भरवोसो आमी दवरल्यार खंडी सावन आमचें जिवीत सुफळ जाता म्हणून सांगेत. तुमी डॅम पळयला जावं पुरो. डॅम पळय, डॅमाचें उदक उदकांत जिवीत ना. डॅमाचें उदक केदाळे मेळ्ळें आनी तें उदक बरें न्ही. तुमी खण्णांपडी जलाशयाक गेल्ले तर तें उदक बरें आसना. त्या उदकांत जीव आसना. तें उदक मेळ्ळें कितें करतात, पियोंक जाय तर तें प्युरिफिकेशन प्लांटाक तें धाडटात आनी उपरांत प्युरिफाय करून तें घरांनी तें आमकां सरबराज तें आमकां करतात आनी तें उदक आमकां पियोंक जाता. त्याच रितीन आमकां भावार्थ आसल्यार मात पावना. आमचो भावार्थ दोलोवंक जाय. आमचो भावार्थ आमी हालोवंक जाय. जर तर आमी हालोवंक जाय तर आमी देवा सशेन आमी वचूंक जाय. देवाच्या घरांत आमी वचूंक जाय. भोव अपुरबायचें किर्तन तुमी आयकलां जावं पुरो. सोम्या, तुज्या तंबा भितर कोणाक रीग मेळत? तुज्या तंबा भितर कोणाक रीग मेळत? जो कोण न्याय रितीन चलता, जो कोण सतान रितीन चलता, जो कोण मोगान चलता, खंडी जावन सोम्याच्या तंबा भितर रिगोवंक साध्य जाता. देवाच्या घरा भितर रिगोवंक साध्य जाता. त्याच रितीन मोगचें आमी आध्यात्मीक रितीनी आमचो भावार्थ आमी दवरूंक जाय. आमी देवाचेर आमी विश्वास आमी दवरूंक जाय. जर तर आमच्या जिवितां पुनर्निर्माण आमी हाडल्यार, आमचें जिवीत प्युरिफिकेशना प्लांटाक आमी धाडल्यार, म्हणजे देवा थंय आमी गेल्यार खंडी जावन आमी एक सुपट भरीत जिणी आमी जियेत. आमी पळयलां जावं पुरो, घरांत काडोवप आसा जाल्यार आमी कितें करता, टॉर्च आमी घालता. आमी टॉर्चा लागीं आसता आसतना बरो उजवाड आसता. त्या टॉर्चा थावन, त्या पॉयंटा थावन आमी पयस आमी गेल्यार कितें जाता, थंयसर काळोख आसता आनी मुखार आमी गेल्यार आनीक काळोख आसता. तशेंच आमी देवाच्या उजवाडांत आमी पयस गेल्यार कितें जाता मोगचो एका रितीचो काळोख थंयसर आसता. आमी देवाच्या लागीं आमी सरोंक जाय. देवा लागीं आमी आसोंक जाय. जर तर आमी देवा लागीं आमी आसा जाल्यार खंडीत जावन आमचें जिवीत सुफळ बरी जाता. जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा उजवाड. जो कोण म्हज्या उजवाडान चलता तो केदींकच काळोखांत जियेसना, थंयस सदांच उजवाड आसतलो म्हणून सांगता. त्या देखून मोगचें आमी आमच्या जिवितांत
पुनर्निर्माण करीचे तर आमी देवा तशें आमी वचोंक जाय. तवळ आमच्या जिवितांत पुनर्निर्माण आमी करूंक जाय. आमी गाडयेक थोडे फावटी तवळ आमी पेट्रोल आमी घालता. तशेंच आमी घाल्ले वस्तूर आमी घालिना कितें करता आमी ते उमळिता. ते घाल्ले वस्तूर आमी उमळिता. नवीकरण पुनर्निर्माण म्हणून असो अर्थ. एक दीस म्हजो एकलो फ्रेंड आसलो आनी तो मस्त सिगरेट तो ओडटालो. पाड संगतेक तो वळखतो जाल्लो. सोऱ्याक तो बालितो जाल्लो. तवळ पियोन आसलो आनी हांवें सांगलें तुवें पोट्टाक तुवें वचोंक जाय आनी पोट्टांत तुका बरेंपण जातलें. पोट्टाक गेल्यार तुका बरेंपण जातलें. रेती गेल्यार तुका बरेंपण जातलें. तो रेतीक गेलो. तिसरे दिसा ताणें न्हिचेव ताणें केलो आनी मुखार हांव पियेना आनी मुखार हांव बिडी सिगरेट हांव बिडी ओडिना तो म्हणून ताणें न्हिचेव ताणें केलो. आनी चवथे दिसा साक्षी सांगूंक हाडली. तो साक्षी सांगूंक आसतना ताणें म्हळें हांव आनी मुखार बिडी ओडिना, हांव आनी मुखार पियेना म्हणून. आनी घरा वचून हांव बरें जिवीत जियेतां, एक समाधानाचें जिवीत जियेतां, वर्तें जिवीत जियेतां म्हणून तो म्हणा लागलो. आनी घरा तो आयलो. 3 म्हयने म्हणसर ताणें कितेंच पियोंक ना, वायट सवयीक बली जावंक ना, कश्टांत तो सोंपडोंक ना, कोणाक ताणें कश्टांत ताणें घालूंक ना. आनी 3 म्हयने उपरांत तो भारतांत येवचें हांवें पळयलें आनी हांवें विचारलें येतो म्हणसर तुवें न्हिचेव तुवें केलोय आनी मुखार पियेना म्हणून, पूण आज कित्याक तुवें आज तूं कित्याक तूं पियेलोय. आनी त्या वेळार तो म्हणा लागलो हांवें इल्लेशें हांव पियेलो आनी हांवें म्हळें इल्लें पियोन तें चडच जाता, त्या देखून आनी मुखार तुवें वचप नजो. मगोचें न्हू पुनर्निर्माण करचें म्हळ्यार इट इज नॉट ए इव्हेंट, एक घडीत न्ही मगोचें न्हू, तें प्रोसेस जावन आसा. सदांच आमच्या जिवितांत आमी पुनर्निर्माण आमी हाडूंक जाय. तें प्रोसेस जावन आसा. आमी पुनर्निर्माण करचें म्हळ्यार जेजूची भेट आमी करूंक जाय. तवळ आमी जेजूची भेट आमी करूंक जाय. पुनर्निर्माण गरजेचें जावन आसा. पुनर्निर्माण केल्ले वरी कितें बरेंपण जाता मोगल भावनो आनी भयणीनो. आमचें तें आसलो दोश पयस जाता. आमचें तें आसलें तें मेळेपण पयस जाता. आमचें तें आसलो तो खाडोक पयस जाता. जर तर कोणें पाताक केलां तर आमी कुमसार जाता. कुमसार जाल्या उपरांत आमचो दोश पयस जाता. तशेंच तवळ आमी रेद्दरेक गेल्यार, तवळ आमी मिसाक गेल्यार, तवळ आमी मागण्याक गेल्यार कितें जाता मोगोचें न्हू, आमचें तें आसलो दोश पयस जाता. दोश पयस जाता आनी आमचें तें आसलें मेळेपण पयस जाता. त्या देखून आमी कुंसाराक आमी वचोंक जाय. कुंसार आमी जावंक जाय. एकुणिसच्या बलिदानांत आमी फावो ते रितीन म्हणले बरी आमी वांटो घेवंक जाय. थोडे मनीस लैंगीक वडणेक वळख जाल्यात. लैंगीक वडणेक वळख जावचें तें एक सहज जावन आसा. ते सगळ्यांक येता, कश्ट ते येतात, वडण्यो त्यो येतात. तरी जाल्यार आमी देवाचेर आमी भरोसो आमी दवरूंक जाय. देवाचेर आमी विश्वास दवरूंक जाय. जर तर आमी पातकाक वळख जाल्यार आध्यात्मीक बोळ उणें जाता. आध्यात्मीक सकत उणें जावंक जाता. आध्यात्मीक सकत चड जायते तर आमी जेजूसाचेर आमी वचोंक जाय. कोणा विशांतच आमी कोपऱ्यो आमी करूंक नजो. कोणा विशांतच आमी नेगेटीव संगत्यो आमी उलोवंक नजो. गॉसिप आमी करूंक नजो. जर तर आमी गॉसिप आमी केल्यार आमी आध्यात्मीक देवा थावन आमी पयस येता म्हणून अर्थ. आनी हाका गरजेचें पुनर्निर्माण आमी करूंक जाय. पुनर्निर्माण केल्यार आमच्या जिवितांत बरेंपण जाता म्हणून अर्थ. एफेसियन्स चॅप्टर 4 वर्सेस 22 to 24 अशें म्हणटा तुमी आदली साल सांडलो, खोटेपण सांडलो तुमी बरीचीनी तुमी जियोंक जाय. खोटेपण नासाक व्हरून पावयता. आदले सोळ संगत्यो तुमी खाण बुडोवंक जाय. तुमचे अंतस्करण तुमचे चिंताप नवें जायचे. देवाचें प्रतिरूप न्हेसोवंक जाय आनी नितीवानपण
देवाचे व्यक्तित्व तुम्ही नेसोंक जाय म्हणून एपेसकारांक बरयल्या पत्रांत सा पावलो बो अपुर्बायेन सांगता. देवाचें भक्तीपण आमी नेसोंक जाय. देवाची भिरांत आमचे ते आसूंक जाय. सादेपणाची जिणी आमी जियोंक जाय. आनी जर तर आमी देवाचें प्रतिरूप आमी नेसता तर आमी संपूर्णाचे मनीस जावंक आमी पावता. बरे मनीस आमी जावंक आमी पावता. भक्तीपणाचे मनीस आमी जावंक आमी पावता. पुनर्निर्माण आमच्या जिवितांत आमी हाडयेत. संपूर्णच्या वाटेक आमी पावयेत. ह्या संवसारांत आमी संपूर्ण मनशां न्ही, पूण देव जावन आसा संपूर्ण मनीस. देव जावन आसा एक संपूर्ण मनीस. संपूर्ण जावन आसा. पूण आमी असंपूर्ण आमी तोळ आमी फाताक करता. तोळ फातकां करता आसतना आमच्या जिवितांत पुनर्निर्माण आमी हाडूंक जाय. देवा थंय आमी वचूंक जाय. त्या देखून जेजू निकोदेमाक सांगता, तुवें परतून जल्मल्या करीत तूं देवाच्या राजांत रिक्षो नाय. जों सुवांजेर आते 3 वाक्य 3 असो अर्थ कितें मगोचो न्हू. आवयच्या गर्भांत रिगोवन देव सांगान, जेजू सांगना, बगार पवित्र स्नान घेतले उपरांत तुका नवो जल्म मेळटा. तूं देवाचें भुरगें तूं जावन पावताय आनी तुजे सैबाचे फाथाक पयस जाता, नाश जाता आनी बरी जिणी जियोंक तूं शकताय. एक भगवंत जिणी जियोंक तूं शकताय. त्या देखून मगोचें न्हू, पवित्र स्थान एक घडीत घे. पवित्र स्थान एक घडीत न्ही, पवित्र स्थान एक प्रोसेस जावन आसा. इट इज अ ग्रोथ प्रोसेस म्हणून आमी म्हणटा. पवित्र स्नाना मुखांतर आमी देवाचीं भुरगीं आमी जाता. आमचे सैमाचे पाताक धुवन येता आनी बरीं भुरगीं जावंक आमी शकता. त्या देखून मगोचें न्हू, आमच्या जिवितांत ग्रोथ प्रोसेस जाय तर सक्रामेंत गरजेचे जावन आसात. आमी पवित्र स्नान आमी घेता. बावरताचे बी सुमी जेजू क्रिस्त आमचे ते ओंगता आनी उपरांत आमी येवक्रिस्त आमी भात घेता. येवक्रिस्त जावन क्रिस्त जिविताचे एक उगम आनी येवक्रिस्ता मुखांतर आमचो भावार्थ वचची जाता. कुंसारांत आमी भात घेता. कुंसाराच्या क्रमांतांत आमची पातकां धुवन वतात आनी आमचो भावार्थ सडटा. आनी उपरांत दिव्यावनी सुक्रामेंत 18 वर्सां प्राय भरता आसतना एका रितीची आत्मीक जबाबदारी जोडूंक आमकां दिव्यावनीच्या सक्रामेंतांत आमकां सकत मेळटा. आनी उपरांत पिडेस्ताची मागणी, आत्मीक भलायकी मेळोवंक पिडेस्ताची मागणी आसात. आनी बरी वाट धरूंक ह्या संवसारांत ह्या जबीत वा लग्नाचें सक्रामेंत आमकां पवित्र सभेन आमकां दिला. त्या देखून हे 7 सक्रामेंत आमचे आध्यात्मीक जिवीत सोडोवंक आमकां सकत दिता. तशेंच थोडे खाण आसात, त्या खाणा प्रकारच आमी जियोंक जाय. अद्वेंतचो खाड आमी ख्रिस्त येण्याच्या काळाक पावती आमी तयारी करता. क्रिस्मसाचो काळ जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची परब आमी आचरण करता. तशेंच सादो काळ जेजूच्या साल्मसाच्या चरित्रे विशयांत आमी नियाळ करता. तशेंच प्रादितचो काळ जेजूच्या कश्ट मरणा विशयांत आमी नियाळ करता. आनी तशेंच पास्काचो काळ जेजूच्या पुना जेवणपणा विशयांत आमी नियाळ करता. आनी अशें पवित्र सभेन आमकां खाल दिले त्या प्रमाणे आमी जियोंक जाय. त्या प्रमाणे आमी जियल्यार मात्र आमकां आमचो भावार्थ उर्ची जाता, आमचो भावार्थ सरता. त्या देखून मोगचें न्हू, कोलोसेकारांक बरयलें पत्र आते 3:10 आमी पळयता. संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सारक्याक देव हाडटा. कळनासतना देव नवीकरण हाडटा. नवीकरण करचें काम देवाचें जावन आसा. नवें बोड हाडचें काम देवाचें जावन आसा. पुनर्निर्माण करचें काम देवाचें जावन आसा. तें मनशाचें न्ही. मोकळ भावना आनी भयण आमच्या जिवितांत आमी नवीकरण आमी हाडूंक जाय. जर तर आमच्या जिवितांत नवीकरण हाडिनातल्यार आमकां आध्यात्मीक रितीनी जियोंक आमकां साथ दिना. आध्यात्मीक रितीनी आमकां घटाय आमकां मेळना. त्या देखून पुनर्निर्माण करीत तर थोड्यो संगत्यो गरजेच्यो जावन आसात. पयले सुवातेर आमी मागूंक जाय. मागण्याचे मनशां आमी जावंक जाय. कळनासतना आमी मागूंक जाय. आमी
जेजू सुशील वचून आमी मागूंक जाय. दुसरें जावन देवाचें उतर आमी वाचूंक जाय. देवाचें उतर अती गरजेचें जावन आसा. जर तर देवाचें उतर आमी वाचल्यार देवाच्या उतरांत आमकां सकत मेळटा. देवाच्या उतरांत आमकां बळ मेळटा. देवाचें उतर क्रियात्मक जावन आसा. दोन दारीचें थांबवार बरी तें कातरूंक तें सकता. तशेंच तिसरें जावन क्रिस्ताचो उजवाड आनी पेल्याचो मोग आमी करूंक जाय. हेरांच्यो खबऱ्यो आमी करूंक नजो. गॉसिप आमी करूंक नजो. जर तर कोणी हेरां विशीं गॉसिप करतात, हेरां विशीं खबऱ्यो करतात, ताका तुमी सोडा. बरें तुमी उलया. देवाच्या मोगा विशीं तुमी उलया. देवाच्या काकूळटेच्या विशीं तुमी उलया. जेजू जावन आसा बरो गवळी, जेजू जावन आसा खरो उजवाड म्हणून हाचे विशयांत तुमी उलया. आनी जेजू विशयांत सुवार्ता तुमी प्रगट तुमी करा. आनी चवथें जावन आमी करता आसतना आमी करचें तें पेस्तां कमर्शियल जावंक नजो. बगार आध्यात्मीक जावंक जाय. बरें कुटुंब बांदून हाडूंक जाय. आनी आमच्या कुटुंबांत नवें साव आमी हाडूंक जाय. पांचवें जावन एक बरें जेवण दुबळ्या धाकट्यांक तुमी दिया. बरें जेवण तुमी ताका तुमी वाडात. आनी जेजू पळोवंक तुमची काळजां म्हणून आशोवंक जाय. सातवें जावन मोरी माय तुमचे आदर्श जावन तुमी घेवंक जाय. सांताच्या बेटांनी तुमी चलोवंक जाय. सांताचे आदर्श तुमी घेवंक जाय. तांचे प्रमाणे तुमी चलोवंक जाय. एक सांत तुमी जावंक जाय. एक भाग्यवंत व्यक्ती तुमी जावंक जाय. धवे जावन तुमचे घराणे जेजू क्रिस्ताच्या आमलीक रक्तान नितळ करूंक जाय. बरी क्रिस्तांवचेनी जिवंक जाय. ह्या जगांनी सिस्टम विशांत तुमी बरें तुमी उलोवंक जाय. भिवची तुमी गरज ना मागुचे न्हू. देवाचेर जेजूचेर आनी सांताचेर भरवसो तुमी दवरा. पावार्थ तुमी दवरा. तुमच्या जिविता करी अजापां जातली. बरो कातोलीक क्रिस्तांव जावन तुमी जियोंक जाय. त्या देखून मोगचे न्हू. जेरेमिया प्रवादी अपुर्बाय सांगता आदे 30 आनी 17 वळेंत हांव तुमकां परत्यान बरी भलायकी दितलो. तुजे घाय हांव बरें करतलो. इसाया प्रवादी आदे 61:7 अशें म्हणटा. थोड्या मापान तांणी लज भोगीचें पडलें. देखून तांकां अपमान करूंक तांचेर थिंपी उडयली. तांकां थोडें दायज मेळटलें आनी सस्नीक संतोश तांकां भोगूंक मेळटलो. जोब 42:8. जोबान आपले इश्टफो सकड ताणें दिलें आनी केल्या उपरांत सर्विसपरान कितें ताचे तोंड पाटींक घेतलें गी सकट ताका पाटी दिलें आनी ताका ग्रेस्त केलो आनी ताका वर्त केलो. तशेंच पयलें पेत्रूचें पत्र आते 5:10 वळींत आमी पळयता. तुमकां जेजू क्रिस्त तें ससण्याच्या महिमेक आपोवणें दिल्लो देव, सौर कृपेचो दातार. थोडो काळ तुमी कश्ट सोंसतल्यात तुमकां उपरांत समाधान मेळटलें. तशेंच जोआंचें पयलें पत्र आते 5:4. देवाचे भुरगे संवसाराचें जैत व्हरता आनी संवसाराचें जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. आमी भावार्थांत आमी वाडटाव. तशेंच आमी पळयताव 2 Corinthians 5:17. कोण एकटो क्रिस्त तें जियेता तो नवी जिणी जियेता. पुण्य जिवी तो सांडटा, नवी जिणी तो जियेता. Acts of the Apostles 3:38 अशें म्हणटा. पाताक सांडा, रडाव, बरी जिणी तुमी जिया, पवित्र देण्यानी तुमी बरा. जेरेमियाचें ग्रंथ आदे 24:7 अशें म्हणटा. हांव सरस्पर वळखोवचे खातीर हांव तांकां एक खारीज दितलो आनी ती परस जातली आनी हांव तुमचो देव जातलो. सगळे काळजान ती पाटी येतली. तशेंच 11 जावन Acts of the Apostles 3:90. देवा तें तुमी पाटी परता, बरी जिणी तुमी जियेया आनी सर्वेस्पर तुमकां बुजवणेचो खाड तुमकां दितलो, समाधान तुमकां दितलो. तर मोगचें न्हू. आमच्या जिवितांत आमी पुर्णान निर्माण आमी करया. आमच्या जिवितांत नवीकरण हाडया. आमची जिणी आमी बदलावण करया आनी बरी जिणी जियोंक जाय आसली कृपा आमी मागून घेवया.